दुसरे समोतीच्या पुस्तकावेले वाचप. मोइजेसान लोकां लागीं उलोवन म्हणलें, आतां इस्रायल पोटची आयक. तुमकां जिवीत मेळचे खातीर आनी सर्वेस्पोट तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां देश दिता तो तुमी भोगूंक पावचे खातीर जे हांव तुमकां आज नेम आनी कायदे शिकयता तांकां चोत्रायेन चीत दियात. हें जाणो जायात जे नेम आनी कायदे हांव तुमकां शिकयतां ते सर्वेस्परा देवानूच म्हाका दिवंक लायल्यात. तुमी भितर सरून तुमचो करूंक वेतात त्या देशांत ते तुमी सांबाळूंक जाय. ते सांबाळात, तांकां पाळो दियात आनी अशें हेरा लोकांक तुमची जाणवाय आनी शाणेपण दिश्टी पडटली. ह्या नेमा कायद्यांची खबर आयकून ती म्हणटली, आनी खंयचोच लोक ह्या वट्ट्या लोकां इतलो शाणो आनी जाणार न्हय. खरेंच आमी उलो मारता तेन्ना सर्वेस्पोर आमचो देव जितलो आमचे लागीं आसा तितले खंयच्या वट्ट्या लोकांचे देव तांचे लागीं आसतीत. आनी आज तुमचे मुखार जी हांव समूर्त घालतां तिचे असले नेम आनी कायदे खंयच्या वट्ट्या लोकांक आसतीत. पूण चोत्रायेन रावात. तुमच्या दोळ्यांनी देखल्यात त्यो वस्तू विसरूं नाकात आनी आख्या तुमच्या जिवितांत तुमच्या काळजांतल्यो त्यो भायर सरूंक दिवं नाकात. पूण त्यो तुमच्या भुरग्यांक आनी तुमच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक कळीत करात. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुसल्या. सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुसल्या. सियोना तुज्या देवाची स्तुती कर. ताणें तुज्या दारवंट्याचे आडांबे गोट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सदैव केल्यात. सबाब सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुसल्या. संवसाराचेर तो आपलें उतर पाठयता. सुडसुडीत ताचो ताळो सोबद परकोट जाता. धव्या कापसा वरी तो हिम धाडटा. गोबरा सारको कोरव्यांचो तो उपास घालता. सबाब सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुसल्या. जाकोबाक तो आपले उतर कळीत करता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक नात. सबाब सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुसल्या. तुजें उतर सोम्या आत्मो आनी जिवीत. सासणाच्या जिविताचो निरोप तुजे सवें आसा. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें, समूर्त वो प्रवाद्यांची शिकोवण काडून उडोवंक हांव आयलां म्हूण तुमी समजूं नाकात. हांव त्यो काडून उडोवंक न्हय पूण शाती पावूंक आयलां. खरेंच तुमकां सांगता, सर्ग आनी संवसार सोरोपर्यान घडोवंक जाय तितलेंय घडल्या शिवाय समूर्त वेलें एक अक्षर वो एक तिकली लेगून ना जावची ना. म्हणटोच जर कोण ह्या आज्ञा भितरली एक सुपुर्ली आज्ञा लेगून मोडीत आनी तशें करूंक हेरांक शिकयत ताका सुर्गींच्या राज्यांत सगळ्यां भितर ल्हान म्हूण लेखतले. पूण त्यो सांबाळीत आनी हेरांक शिकयत ताका सुर्गींच्या राज्यांत व्हड म्हूण मानतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानीय वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ देव सुर्गींच्या राज्यांत तुका व्हड म्हूण मानतलो. नियाळाक आदार. आयचे पयले वाचपांत मोजेज
देवाचे उपदेश सांबाळूंक लोकांक उलो मारता आनी हाचे वरवीं तांकां जाणवाय आनी ओळख मेळटली म्हूण कळयता. तशेंच आयचे शुभ वर्तमानांत जेजू आपूण समूर्त काडून उडोवंक न्हय पूण शार्ती पावूंक आयला म्हूण कळीत करता. ह्या उपदेशा वरवीं आमी आमचे संबंद देवा लागीं उदीक गोट करूंक पावता. तशेंच जेन्ना आमी हे उपदेश मोगान पाळटा आमच्या जिविता वरवीं आमी गोवायकी दिता. तर आयज आमचो थाराव जावन दी देवाच्यो आज्ञा पाळून संवसारांत आनी स्वर्गा राज्यांत मानलोलीं जावंक वावुरया.